बार्देस तालुक्यांची आयची अपडेट दिता आसतना किंवा हेर घडामोडी पळयले जाल्यार सध्या जो इशू चालू आसा जो अख्ख्या गोंयान जो गाजता तो बार्देस तालुक्यांतल्यो नासनोड्याचे जे सिद्धी नायक हेचो जे बॉडी मेळयली कालांगूट बिचाचेर हो प्रश्न अजून मेरेन सदांचे सगळे कडेन चर्चेक आसा। अजून मेरेन ते डेथ तेची कशी जाली हेचे धागेदोरे अजून मेळना। हांव तुज्या फॅमिली कडल्यान पुलिसांनी सगळे कितें हें इन्फॉर्मेशन जाय ते सगळे घेतलेले आसा। तेंच्या फॅमिली कडल्यान तेंचो मोबायल आसा तोय बीन घेतलेलो आसा, पूण अजून मेरेन ठोस कितें तरी धागेदोरे अजून मेळांक ना। पूण पुलिसांचें म्हणणें आहा की कितें ना कितें तरी तेचेर कोण म्हणजे धागेदोरे कितें तरी रोखडेच सापडटले अशें पुलिसांचें म्हणणें आसा। दुसरे राजकीय पुढारी हे ते बीन सद्या जरी तांकां थंयच तांकां येवन मेळटात तेंची जाल्यार तरी थोडे राजकारणाय बीन सद्या चालू आसात, हेंय बीन भितर त्या इशूचेर राजकारणूय करतात हेंय बीन दिसून येयल्लें आसा। दुसरी राजकीय जर हें पयलीं जाल्यार सद्या इलेक्शनाच्या टायमा भितर सगळे राजकीय पक्ष आपापल्या परीन सद्या हेतून सगळे प्रत्येक कार्यक्रमान आनी हेतून तेतून गुंतलेले आसात। आयज भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष थिवी मतदारसंघान तिवेचो आमदार निळकंठ हळर्णकर हेच्या बरोबर आनी समज सगळ्या कार्यकर्त्यांक घेवन थिवी मतदारसंघाचो दौरो केला आनी ताणें पत्रकार परिशद घेवन ते सदानंद तानवडेन म्हटलां की आपूण ही 5वो आपलो दौरो मतदारसंघांचो, म्हणजे बाकी कडेन 4 कडेन वचून येयला, आयज थिवीन हो 5वो आपलो मतदारसंघांचो दौरो आहा। पक्षाक वचत थंयसर बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। आपणाक हें आसा की खात्री आसा जेन्ना उत्साह जर लोकां मदीं जो उत्साह मतदारां मदीं BJPच्या कार्यकर्त्यां मदीं तो जर पळयलो जाल्यार येता ते निवडणुकीक BJPक बरें यश आसा। BJPच परतून 2022 सत्तेर येतली अशें ताणें म्हटलेलें आसा। दुसरो थिवीचो आमदार निळकंठ हळर्णकर एका एक पत्रकारान प्रश्न विचारलो की जे गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकारी अध्यक्ष जे किरण कांदोळकर आसा हेणें गेल्या 2 दीस पत्रकार परिशद घेवन जेन्ना गोवा सरकारान जेन्ना उदक फ्री दिता म्हणून एनावन्स केलें त्या उपरांत गोवा फॉरवर्डान आमी बीन जर सत्तेर येयले जाल्यार शिक्षण आनी वैद्यकीय सुविधा ह्यो फ्री दितले म्हणून घोशणा केली। हेचेर निळकंठ हळर्णकाराक हेचो इफेक्ट तुका बीन तेगे जातलो काय म्हणून पत्रकारांनी विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें जो आपूण जी शिक्षण संस्था चलयता हे शिक्षण संस्थेकूच ज्या मनशान विरोध केल्लो तो आनीक हेका शिक्षणाच्या हेतून कितें करतलो, ताणें आपूण कितें तरी करून दाखोवचें शिक्षण क्षेत्रांत जावं बाकी मॅडिकल क्षेत्रांत कितें तरी करून दाखोवचें आनी मागीर उलोवचो असो एक टोलो ताणें मारला। ही आसली आयची बार्देस तालुक्यांची अपडेट।